गोय बीजेपीची 3 दिसांची मार्गदर्शन कार्यशाळा सोपली। आमदार मंत्र्यांक राष्ट्रीय ज्येष्ठ फुडाऱ्यांनी केले मार्गदर्शन। आता टार्गेट लोकसभा। जमीन बळकावपाच्या केशीत मुख्य आरोपी रॉयसनाचे प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट प्रुडंटाकडेन प्रॉपर्टी बळकावपाची कथित 61 प्रकरणां 16 विकून 13 कोटी जोडले। मामलेदार राहुल देसाय आड FIR। जमीन बळकावपाच्या प्रकरणात SIT पक्षपाती TMCचो आरोप। ट्राजन म्हणटा सत्ताधारी आणि विरोधक सामील। गोवा फॉरवर्ड म्हणटा SIT नावा जाहीर करून कारवाई करची। मोपा नोकऱ्यांच्या नावान सरकार गोंयकारांक फटयता। आता मेरेन 8% गोंयकारांकूच थंय नोकऱ्यो म्हणटा विजय सरदेसाय। प्रायव्हेट सेक्टरात गोंयकारांक 80% नोकऱ्यो राखीव जाय। 12 तालुक्यांनी स्वयंपूर्ण चवथ बाजार सुरू। बाजाराक भेट दिवची गोंयकारांक गिरायक घालचे म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो उलो। 30 ऑगस्ट मेरेन बाजार उरतलो चालू। जमीन पडीक दवरप म्हळ्यार मोठो गुन्हो। खाजना रोयनात जाल्यार सरकार जमीन ताब्यात घेतले। आमदार मंत्री सुभाष शिरोडकराची शेतकारांक सणसणीत शिटकावणी। दाबोळे एअरपोर्ट ते वेर्णा रस्त्यार कार आणि स्कूटरीचो ॲक्सिडेंट जायना फुडें स्कूटर उसळून पडली रोड डिवायडरार। स्कूटरी वेले दोगूय इंजर्ड, एकलो सामकोच सिरियस। मडगांव पालिकेच्यो गाडयो राम भरोसे। कोणे तरी थंयच्या एका ट्रकाचे डिझेल चोरले। डिझेलाचे टाकयेक लॉकूच ना। सेक्युरिटी म्हणटा सगळ्या गाडयांचे हेच हाल। म्हापशांतले गणेश विसर्जन अंदू तार न्हयतूच म्हणटा नगराध्यक्ष शुभांगी वांयगडकार। चवथीच्या दिसांनी म्हापशाक कसलोच त्रास जावंक जायना म्हूण वेगवेगळ्या खात्यांबरोबर पालिकेची बसका। देशात कोविडाच्यो नव्यो केशी 11,000 वयर। एक्टिव्ह केशी 1,01,000। फाटल्या 24 वरांत 34 जाण जोगले। गोंयांत नव्यो 172 केशी। एक्टिव्ह केशी 932। गोंय बेळगांव अनमोड घाटावेल्या रस्त्यावेली फोंडकुलां भरपाचे काम सुरू। चवथी पयली रस्तो सारको करिना जाल्यार आंदोलनाची थळाव्यांनी दिली शिटकावणी। कॉन्ट्रॅक्टरान काम केले सुरू। पंजाब हिमाचल शिमेर पावसाचो सावार। चक्की न्हंयवेलो 800 मीटर लांबयेचो रेल्वे पूल कोसळ्ळो। पुलाचे कांय खांबे गेले व्हांवन। काँग्रेसीची दिल्लीत आपाड निदर्शनां। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियाक मंत्रीपदावेल्यान काडून उडयात म्हूण मागणी। सिसोदियाचो पुतळोय जाळ्ळो। हवाला ऑपरेटर मोहम्मद यासिनाक जम्मू काश्मीर आणि दिल्ली पुलिसांनी धरलो। LET आणि अल बदर ह्या आतंकवादी संघटनांक फंडिंग केला म्हूण स्पष्ट। उटंगराक लागून सादुरकाय म्हूण वैष्णोदेवी यात्रा स्थगीत। यात्रे करूंक कतारा कडेन आडायले। आपत्कालीन टीम सज्ज। मथुरातल्या बांके बिहारी देवळा लागीं कृष्ण जन्माष्टमीच्या सुवाळ्याक हिसपा भायर गर्दी। श्वास घुसमटून दोगांक मरण। सोमार मेरेन गोंयांत पावस। हवामान खात्यान केलो येल्लो अलर्ट जारी। गोंयांत सरासरी पावस 90 इंचावयर। वजन माप खात्याची बांबोळे एक्झिबिशनात रेड। नेम पाळिनासतना वस्तू विक्री करता म्हूण 3 लाखांचे सामान जप्त। पर्राचे घरफोडीची केस म्हापशा पोलिसांनी सोडयली। 15 लाखाचो माल जप्त। पश्चिम बंगालच्या जोयल शेखाक केली अटक। हेर 3 जाण अल्पवयीनांक धाडले अपना घरात।
शेनवार राती फोंड्या पोन्न्या बस स्टँडा लागसार दुकानाक उजो. फायर ब्रिगेड वेळार पाविल्ल्यान मोठे लुकसाण टळ्ळे म्हूण थळावे सांगता. उज्याचे कारण कळोंक ना.